एक संसमल्या आम्ही घरा देवाच्या पुनो वाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सौम्याच्या सौम्या जेसू थंय कोट्या बांदान मोगाच्या सौम्याचे जेवा बरगा बलिदान सर्गीचे पवित्का दिता समाधान सौम्याचे मरण जीविता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आम्ही प्राजित काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुतीन वांटो घेवंक सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमच्या जिणेंत आमी रुपांतरपणाचो अनुभव बगोवंक उलो दिता. दिसपडटे जिणेंत आमी पातकान पडटना आनी आमकां कश्ट बगोवंक पडटना जेजूच्या रुपांतरपणाचो उगडास काडया. बरेपण आदार रुपांतरपणाचो अनुभव बगोवंक कृपा मागया. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूची दैवीक काकुळट मागून आमी हांगा आयल्या आनी ह्या काकुळटीचो फळ जावन आमच्या जिणेंत बऱ्यो संगती बदलावन नवे साव आनी रुपांतरपणाची लक्षणां येवंक आमकांच आमी सम्याक समर्पण दिवया. आमच्या उणेपण आमी ओळखून घेवया. आमच्या पाताक आमी रडया. आमच्या वायटा तावन खोटेपणा तावन बदलून सोम्याच्या उतरा प्रकार ताच्या शिकोवणे प्रकार आमची जिणी मुखल्या दिसांनी मांडून हाडूंक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनानुसार वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्याका क्लुकर सौम्याका क्लुकर Christaka क्लुकर Christaka क्लुकर सौम्याका क्लुकर सौम्याका क्लुकर. प्रार्थुया. सासनाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमचे अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हण मागता हांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक.
आमेन. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहम. अब्राहमान जाप दिली, आपले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरेया गांवांक. थंय हांव तुका दाखयतलो, त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडले. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसां. दुतान म्हणलें, भुरग्याचेर हात लायनाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. जिवंताच्या गावात सोम्या उजिराव समकतलो. जिवंताच्या गावात सोम्या होजी हांव संपतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटाना सर. हांव बरवशानच आसलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यावचेर ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वाधीन. जिवंताच्या गावात सोम्या होजी हांव संपतलो. वय हांव तुजो साकर सर्वेस्परा. तुजो साकर हांव तुजे साकरनी सोपूत. म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. जिवंताच्या गावात सोम्या होजी हांव संपतलो. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरनासता आम्हा सोमेस्ता पासत ताका सोडून दिलो. देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत. देवान विंचलेल्या विरुद्ध पिर्याद हाडतलो कोण. ती नितिवंत म्हूण देवच फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत. क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. देवाचे उतर हें. देवाचे ओडोपकार. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे
प्रकाश परीत कुपाता बापा सोताळो नाही कोण आयलो हो म्हज्या मोगा सोपूतू ताचे तुमी ऐका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून 100 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपण व्हरून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचें आंग वस्तर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय धोणकाराक तशें करूंक असाध्य कित्याक तितलें धवें तें आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसलें तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें आमी 3 तंबू बांदया एक तुका एक मैजेक आनी एक एलियाक कितें म्हणचें म्हणून ताकाच कळोंक ना तितले ते भियान गाबारलेले तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपन घाले आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका उपरांत तांणी सटकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे संगाता तांकां दिसलो ना दोंगरा वयले ते देंवन येताना तांणी पळयल्लें तें मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाक कळयनाये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली तांणी ही उतरां घट्ट मतीन वेली पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करताले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या मिसाच्या प्रस्तावनांत आनी लितुर्जेंत आनी हांवें आतां आयकल्ल्या वाचपांनी आमकां मेळचो संदेश रुपांतरपणा विशीं रूप बदलोवचे विशीं पयल्या वचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां एक दाखलो रुपांतर जाल्ल्या एका व्यक्तीचो आनी तो आसा अब्राहम एक रुपांतर जाल्लो मनीस अब्राहमाक देवान आपोवणें दिवच्या पयलें विंशच्या पयलें तो सुर्याचो वाऱ्याचो रूख झाडांचो पुजा करनासलो मनीस आनी असलो मनीस निजा देवान एका देवान संसार रचलेल्या देवान ताका केन्ना आपयलें ताचेर विश्वास दवरून हो नवो मनीस जालो आनी ह्या नव्या रुपांतर जाल्ल्या मनशाची लक्षणां आमकां दिसून येतात मोगाचो न्हू आमी आयकल्लें वाचप सुमारशे उत्पत्ती ग्रंथांत 20 आनी 2 अध्याय सुमार मदें आसा हाच्या पयलें अब्रामाच्या जिणेंत जायत्यो संगती घडल्यात आनी ह्या सर संगतींनी अब्राम आपूण एक विशेष बदलल्लो नवो मनीस म्हणलें आमकां दाखयता ताका देवान संतत बसायल्ली तरी उतर प्रायमसरी ताका भुरगीं जावं नासलीं जाल्यारी हो सुर्याची रूख झाडांची पुजा करून आसलो मनीस निजा देवाचेर पातयेवन आपली जिणी मांडून हाडटा तो वाट चुकना दुबावना आनी माणें ताच्या भावार्थाक लागून देवान ताका बसयल्लें मेळटा इजाक ताच्या जिणयेंत येता पूण परत
देव ह्या मनशाची परीक्षा करता. पण आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, देवान दिल्लो एकलो चरको भुरगो देव म्हणटा तुवें ताका म्हाका भेटोवंक जाय. कोणी सादारणसो मनीस आसलो तर धांवतो आसलो, लिप्तो आसलो आनी कितें म्हण तें आसलो. पूण अब्राहम कितें करता, तो एक बदललोलो मनीस, नवो मनीस, रुपांतर जाल्लो मनीस. देवान दिल्लो जीव आनी देवा खातीर, हेर खंयच्याय कारणा खातीर न्ही, आपणाच्या स्वंत इराद्या खातीर न्ही, फायद्या खातीर न्ही, जीव देवान दिलो आमी एवढो आयकला. आनी देव जर विचारता तो देवाक फाटी दिवंक हो मनीस तयार आसलो. देव न्ही जावन ताची परीक्षा करनासलो, तितलेंच नीज भावार्थाची घडी आसा की ना गी म्हणून तो आसलो. मोगाचें न्हू, नीज रुपांतरपण एका मनशाचें जिणेन कश्ट येता आसतना, विंचोवणी करूंक येता आसतना, तशें या अशें म्हणून एक वाट धरूंक आसता आसतना, कश्टांची मेटां सोडोवंक आसता आसतना, कुरी सवय जी आसता आसतना आमकां कळटा. आनी अब्राहम असल्या परिक्षेन पासलो आनी आपूण निजावन नवो बदललो रुपांतर जाल्लो मनीस म्हणून आमकां तो दाखयता. दुसरो व्यक्ती मोगाचो न्हू रुपांतर जाल्लो आमकां मेळचो आमच्या दुसऱ्या वचपांत. सांत पावल, रोमाकारांक बरयल्लें सांत पावलाचें पत्र आनी ताचें उतरां थोडीं आमी आयकलीं. सांत पावल एक नवो मनीस. कितें तो म्हणटा, जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. पयलें सांत पावल विरोधा पक्षान रावलो, तुमकां कळिता मू. दुसऱ्या पार्टींत जाल्लो तो क्रिस्तांवांक दूख दिल्लो, जिवेशी मारिल्लो, धांवडायिल्लो, शिक्षा दिवंक भायर सरलो मनीस नवो जाला आनी म्हणटा जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या खाशा पुताक सयत बाकय देवनासतना आमा समेस्ता पासून ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या देण्या सवे हेर सगळें आमकां दिनासतना रावत गाय म्हणून तो आमकां सांगता. सगळोच बदललो एक मनीस मोगाचो न्हू. क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक भायर सरलो, आखेरीक क्रिस्ता खातीर आपणाचो जीव चैत दिलोलो. रोमांत तो माटतीर मेलोलो जागो अजून आसा, ताचो फोंड थंयसर आसा, थंयसर व्हड कथेद्रल आसा आनी जायतो लोक थंयसर येता. होच तो सांत पावल. सगळो बदललो, फारिजेव जावन वाडुल्लो, पूण क्रिस्ताचो खरो पाटला उदार जालो, ताचें जिवीत रुपांतर जालें. आनी आयच्या वांजेलांत रुपांतराक नीज दाखलो आनी आमकां क्रिस्तांवांक व्हड बरवसो दिवचें घडीत आसा जेजूच्या जिणेंतलें. जेजू आपल्या तेगा शिसांक घेवन ताबोर पर्वता येता आनी थंयसर ताचें रुपांतर जाता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हे वाचप आमी मार्काच्या वांजेलांतलें आमी आयकलें. मार्काचो वांजेल आमी जर पळयलें तर जेजूच्या रुपांतराचें घडीत ती थोडीं पानां वांजेलाची आमी घेतलीं तर मध्य आसा. मार्काच्या वांजेलाच्या मदें घात म्हणलें बरें आसा, अध्याय 9. ताच्या पयलें जेजूच्या मिसावाचीं जायतीं घडितां घडल्यांत, ताच्या उपरांत जायतीं घडितां घडूंक आसात. तशें म्हळ्यार जेजूचें रुपांतर ताच्या जिणेच्या एका म्हत्वाच्या हंतार घडता. ताच्या पयलें जेजू खंय आसलो. जेजू गलिलेया सरोवराच्या भोंवतणी तेणे अजापांकन शिकोवन दिवन सवकास जेरुजलेमाकू शिकवेतालो. जेरुजलेमाकू शिवेचें म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कश्ट, दोगदोनी, कुर्साचें मरण. गालिलेयांत जेजू बारी फेमस जाल्लो, जायतीं अजापां ताणें केल्लीं, जायत्यांक गूण केल्ले, हजारांनी लोक ताच्या फाटल्यान येतालो, ताका राय करूंक ते बेसरले. सक्सेस पुरो बरें, ताका जीख मेळ्ळेली म्हणयत. थंय हांगा थोडे ल्हानशीं घडितां नापसंदीचीं घडलेलीं, पूण सक्कड बरें जाल्लें. आनी हें जावन जावन तो ताबोर पर्वताक सोडटा आनी थंयसर ताचें रुपांतर जाता. आनी ह्या वेळार कितें बगलें शिसांक, आमी हांगाच रावल्यार बरें,
येदोळ इतलें बरें जाल्लें आनी आतां सगळें कितें जालें शायनींग ब्रायट वारी सोबीत हांगाच रावल्यार बरें म्हणून तांकां जालें. पूण जेजू म्हणटा ना आमी हांगा रावोंक ना, आमी सकला देंवून वचोंक जाय. आयिल्ली पाटी वाट न्ही, पाटी घालिल्ल्याक न्ही, जेरुजालेमा कशी वचोंक आयल. आनी थंय येता आसतना कितें राखोन आसलें जेजूक, ताका तिरस्कार करूंक आशिल्लें, ताचेर बदलाम घालूंक आशिल्लें, ताका मरणाची शिक्षा थंयसर फावो जावंक आशिल्ली आनी उपरांत मरण आशिल्लें. मोगाचें न्हू, जेजू रुपांतर जाल्लें हें घडीत थोड्या मिनटाचें, थोडींच मिनटां उपरांत मोड आयलें आनी कितें जालें, सगळें पयलींचे बरीच जाल्लें. जेजूचें नीज रुपांतर खंय जाल्लें, तें जाल्लें काल्वार दोंगरार, काल्वार गुड्यार. रगत वारोवन विद्रूप जाल्लें ताचें मुखामळ, थंयसर ताजें नीज रुपांतर जाल्लें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां हर एकल्यांक आयची लितुर्जी कितें सांगता, आमी रुपांतर जावंक जाय म्हूण सांगता, आमी बदलोवंक जाय म्हूण सांगता, आमी नवें जिवीत जोडूंक जाय म्हूण सांगता. अब्राहमा बरी, पावला बरी, आनी विशेश करून आमच्या सुम्या जिजून आपल्या जिणेंत कितें दाखयलें आनी आपल्या शिसांत शिकयलें तें बरी. तर आमी कितें करूंक जाय, आमी कितें करूंक जाय, आमी रुपांतर जाता गी, आमचें थंय बदलावन येता गी, आमचें मुखामळ परजळटलें गी, आंज वडवे उलयतले गी, थोडीं सवालां. कुडीन आमी सक्कड रुपांतर जाता मोगाच्यान, खंय गे न्ही गी, सक्कड जाता. थोड्या वर्सां आदीं म्हजी फोटो पळयल्यार हँगरार सुकोत घाल्ले वस्तू राबरी आसले, बारीक हाडां बरो वयर पडोवन सेंकर, म्हाकाच वळो कळना. पूण आज तितलो पाडना, आंगार इल्लें मास भरलां. थोडी भोवशा तुमकां तुमचे आदल्यो फोटो दाखोवंक बारीक खुशी आसतली, जर आतां पळोवंक तितली. थोड्यांक फोटो दाखोवंक वच म्हणना, कित्याक म्हळ्यार जायती बदलावन जाल्या वय मो. देखून फेसबुकार वॉट्सॅपार फोटो घाल्ली सत्त आतां आसचे बरें आसा आमचो बारीक आसता, जायती बदलावन जाल्या. आमची कुडीची बदलावन जावन हें रुपांतर न्ही मोगाच्यान. आमी उलोवचें हांगासर आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें आनी आत्म्याचें रुपांतर बदलावन. तर सांग पावला बरी, अब्राहमा बरी आमी बदलाचे तर भाग्यवान मनशां परी नवें सांव आमच्या जिणेचेर तर कितें आमी करूंक जाय. पयल्यान पयलें आमी मागणें करूंक जाय. जर आमच्या जिणेंत बदलावन जाय, आमी मागणें करूंक जाय. जेजू केदाळा रुपांतर जालो, मागणें करता आसतना, मागणें करता आसतना. कोणाक जिणेंत बदलावन येवंक जाय मोगाचें न्हू, तांणी हर एकल्यांनी निरंतर मागणें करूंक जाय. कित्याक देवाच्या आदारान, देवाच्या ससायेन मात्र आमची जिणी बदलूंक साध्य. आमचेच तकी जावचें ना. जायते संगती आमकां करूंक जातले म्हूण आमकां बगतले, पूण आमी मनीस आसतात. देखून आमच्या जिणयेंत कितेंय विशेश बदलावन येजे तर आमी हर एकल्यांनी मागणें करूंक जाय आनी मागणें निरंतर करूंक जाय. कांय उडास येताना थंय हांगा केलें न्हय. थोडे फावटी आमचें मागणें कश्ट येताना मात्र आमी फायर डिपार्टमेंटाक या अग्निशामक दळाच्याक फोन केल्ले बरी, तांकां आमी केदाळा फोन करता. उजो पेटल्यार मात, उजो पेटल्यार मात. ह्या कोणी अवघडान सांपडल्या, बायन पडले आनी कितें जाल्यार मात तांकां आपयता. सकाळीं उठोवन तांकां फोन करता गे, तुमी ब्रेकफास्ट केले की, च्या केले की, न्हीद पडली ना, आमी कोणी करना. ते फोन रिंग जाल्ले कुडले ते रेडी जातात. वय मू देवाक जर आमी आमच्या कश्टा वेळार मात्र उलो मारलो, आमच्या कुटुंबांत मरण आयलें, चलवणी आयली, आमचे बिझनेस गेले, काम गेलें, काम मेळों ना, पिडा शिडा आयली, ह्या वेळार मात्र आमी मागोंक सुरू करता तर आमकां जिणयेंत देवाचो अनुभव आनी आमकां आसचे ते कश्टांचेर जैत व्हरूंक इल्लेशे कश्ट जातले. जायना म्हूण सांगना हांव. देवांचो मोगाळ काकुळदार ताका कितेंय साध्य आसा. पूण मोगाचें न्हू,
ह्या नमनेची आत्मीक प्रॅक्टीस म्हणटा आमी ते आमकां चड उपकारा पडचे ना. देखून आमी निरंतर मागोंक जाय आमी बदलाचे तर. देखून आमी हर एकल्यानी आज हांगासर आयिल्ल्यानी आमी जर मागता तर आमच्यांकी हें मागोंक सांगूंक जाय. थोडे दिसा आदीं एका आवयन म्हाका फोन करून आपल्या पुता खातीर मागोंक सांगलें. सांगलें कितें जालां बाय, म्हजो पूत अशें अशें कामाक गेला पयशिल्या गांवाक. जायते जाणांक काम ना, ताका काम मेळ्ळां, बारीक कुशेन गेल्लो. पूण थंय गेल्लो म्हणटा तें सोमाना हें सोमाना, म्हाका रावंक बरें जायना, म्हाका घरा येवन बघता म्हाका तेशें जाता अशें जाता. मागा फादर. हांवें सांगलें बाय तुवें तुज्या पुता मागोवंक सांगलाय. ना म्हणाले ताका मागोवंक सांग. बागेवन तापतो शेंचो बुधवाराचे 2-3 दिसा पयले इगर सोदूंक सांग, वचून मागोवंक सांग, मिसा वचोंक सांग, संजेचें तेर्स करूं जाय. कित्याक म्हळ्यार जायत्यो संगती आमचेच थकी जावच्यो नात. आमकां देवाचो आदार जाय. 2-3 दिसा उपरांत तिचो आवय फोन कर म्हणटा तुमी सांगल्या मस्तू देव बरें करूं फादर, म्हाका तें येवंकूच ना मतीक. म्हज्या पुता मागो हांव सदांय चिंतालें हांवें मागल्या पुरो आमी मागल्या पुरो. ताका सांगलें आनी चोरको म्हणालो मामी तुवें सांगलें बरें, हांव इगर्जे सोदून गेलो, 20 किलोमिटर पयसाली मेळ्ळी, बसून मागलें हांवें आनी हांव मिसागान येता, हांव तेच करता. घरा तेर्सांनी पयशे आसलो आतां कश्ट आयल्यात. ताका कितें करचें आमकां कळोना मोगाचें न्हू. जायते आमच्या युवा जाणांक भुरग्यांक कश्ट येता आसतना कितें करचें म्हणून कळना, कशें फूट करचें म्हणून कळना. कित्याक लागून? कित्याक म्हळ्यार मागाचे ह्या मागण्यांतान बळ मेळटा, सकत मेळटा, जिनी बदलूंक जिनी स्विकार करूंक जाता म्हणलें तांकां समजना. देखून मोगाचें न्हू मालगड्यांचे आवय बापायचें आमचें काम तें. तुमी हांगासर आसली मिशनरी जाया, सांगा, खाली म्हणूंक पुरो तुमकां, आयकना जावंक पुरो, तें आमकां सोडुलें न्ही. पूण आमचें काम तें. कित्याक म्हळ्यार आमचो अनुभव पेल्यांक सांगचो आमचो कायदो. रुपांतर जावंक दुसरें आमी करूंक जाय. पातकांत न्हू आनी पातकाच्या तेंते सवतां टेम्पटेशनांत पयस रावोंक जाय. आमकां हर एकल्यांक आमच्यो पातकाक वटच्यो संवयो आसात, संदर्भ आसात, कारणां आसात आनी असो जाल्यार आमी पयस रावंक जाय. जायते फावटी कुमसारांत आमची पातकां आमी सांगता पण फाटी वचून त्याच पातकांत पडटा. कारण कितें म्हळ्यार पातकाच्या तेंते सतान पयस रावंक आमी कांय प्रयत्न करूं ना. तितलेंच. सोरो सोडूंक जाय. कितें करूंक जाय? सोऱ्याची कंपनी म्हळ्यार तयार करतल्यांची न्ही, कोणा लागीं तूं पियेता आयले पळय तांची इश्टागात सोडूंक जाय. ते पियेत आसतना तूं थंय वचून रावशी आनी हांव सोरो सोडटां, जायना. आनी हांव इल्लो इल्लो सोडटां, येदोळ कोणें इल्लें सोडुल्लो ना. खोबरो उलोवची संवय आसा कोणा लागीं वचून, तुवें सोडिची तर ती कोण उलयता पळय या तो कोण उलयता पळय तांचे सांगात पण सोडूंक जाय, तांच्या लागीं उलोवचें रावंक जाय. मोगाचें न्हू, जिनी बदलचें तर कांय मिनी करीचें. शुगर आसा तुका, डायबिटीस आसा, डाक्टर कितें म्हणटा? गोडशें खाय नाका, गोडशें खाय नाका. टेम्पटेशन भुरगीं खाता हिं खाताना व्हरून गेलें आनी केलें आयस्क्रीम हाडलें खावया म्हूण जाता. पूण कितें करूंक जाय? असले संदर्भ आमी चुकोवंक जाय. जायत्या जाणांक कितें जालां? इंटरनेट, वॉट्सॅप आनी कितें पुरा तातूंत गुलाम जाल्यात. फेसबूक आनी पुरा कशें चुकोवचें? इंटरनेट कान सोडा. अरे इंटरनेट काडीचें कशें जियोवचें? जिनी बदलाचें तर संदर्भ चुकयचे. दोग ते एक जण सेमिनारिस्ट येवन म्हणाले आमी कश्टात या शिकोवंक जायना, डिस्ट्रॅक्शन. हांवें सांगलें इंटरनेट डिस्कनेक्ट 15 दीस 1 म्हयनो आमी तयार आसा ओंगी. जर आमकां आमची जिणी बदलूंची गरजेची म्हणून आमकां भोगता मोगाचें न्हू, असले आमच्या पातकांक तेंते सांवाडचे ओडणी हाडचे संदर्भ आमी चुकोवंक जाय. दुसरी वाट धरूंक जाय. दुसरी वाट ना आमकां. तसली जिणी जेला मात्र आमी रुपांतर जावंक जाता. तिसरें, आमी आमच्या जिणयेंतले खुरीस व्होवंक जाय. मोगाचें न्हू, खुर्सा विने रुपांतर जावचें ना. कश्टा विने जिणी बदलोवची ना. खुरीस व्होविले शिवाय आमकां जिणयेन जीक म्हणली कितें म्हूण कळचें ना. आब्राहामान केदाळा कश्टांक माथें मारूंक चिंतलें, ताची जिणी बेसांवांनी भरलेली जाली. ताका सुलाबायची जिणी देवान दिवंक ना.
सांब पावलून केदाळा जेजूचा फाटलाव करूंक निर्धार घेतलो ताची जिणी कश्टांची जाली पूण त्या कश्टांत तो धांवूंक ना हर एक कश्ट ताणें सोंसलें मोगाचें न्हू जेजू कालवार पर्वता वचोंक आशिल्लें ताबर पर्वतार तो रावना बापा हांव हांगाच रावता बरें आहा थंड आसा हांगा पुरा बरें आसा शी सांगता हें जाय आसलें पूण जेजू म्हणालो देवया आमी चलया खंय जेरुजलेमाक मोगाचें न्हू कोणा गालिलेयांत तर रावंक जाय ताबर पर्वतार रावंक जाय ताका नीज रुपांतरपण मेळचें ना कोण जेरुजलेमाक वचूंक तयार आसा जिणयेंतले कुरीस घेवंक तयार आसा कश्ट घेवंक तयार आसा बेसांवां मात न्हय मोगाचें न्हू जिणयेंतले कश्टी घेवंक जाय तवळ मात बदलावन कुटुंबांत आसल्या तुमकां हर एकल्यांक कळीत आसाय कुटुंबांत आसतना संतोश आसा समाधान आसा दादोसकाय आसा सांगाताच जायते कुरीस व्हावंक आसात कोण चिंता काजार जावचे म्हाका संतोश मात्र जाय कश्ट नाका तर ताणें काजार जावंक नजो ती विंचोवन ताका सारकी न्हय याजक जातले आनी धार्मीक जातले आनी जर्चींचे म्हाका सगळें बरें जाय म्हाका कस नाका दुरसोने नाका सोलवणी नाका तर ताका याजक जावंक धार्मीक जावंक जायना मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिणयेंत कुरीस व्हावंक धैर्य जाय आनी देव आमचो हात सोडिना आमकां बळ दिता घे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो आनी आमकां कुरीस दिवन पाटलाव कर म्हजो म्हणलेलो जेजू हे ह्या म्हजे सशी तुमी कश्टांतले आनी वजन वयतलो हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा जिणयेंत बरें जावंक जाय जैत जावंक जाय जीक जोडूंक जाय तर आमी कश्टांत हांव धांवचें नाका रोडोन बसचें नाका मोगाचें न्हू कुरीस व्हावंक शिकया निमाणें आमकां जिणयेंत जीक जायजे तर रुपांतर जायजे तर आमी सॅक्रिफीस करूंक जाय त्याग करूंक जाय जायत्यो संगती सोडूंक जाय हे आमी हर एकली ह्या करेजमाच्या प्राजीत काळार इल्ल्या इल्ल्या मापान करता हांव आनी आमकां हाची बदलावन कळटा आमच्या जिणयेंत नवें सांव येता त्याग सॅक्रिफीस सोडदोड भक्षाणें आमच्यो वायट संवयो हे सगळें आमी सोडूंक जाय मोगाचें न्हू देखून रुपांतरपण आमकां हर एकल्यांक गरजेचें आमी बदलूंक जाय आमचें थंय नवें सांव येवंक जाय आज आसले बरी फाल्यां आसूंक नजो फाल्यां आसले बरी परवां आसूंक नजो मोगाचें न्हू आमची जिणी तवळ घंटा पळया एका आयदनान दवरलें उदक तें तशेंच उरलें तर कितें जाता इल्ल्या दिसांनी तें पाड जाता किडी पडटात आनी तें उपयोगाक येनातले बरी जाता जर आमची जिणी आसली तशीच अशी उरता आदलेंच आतांय कांय नवें सांव येवना मिसां भेटयल्यांत रेतीर केल्या नव्यान केलां तें केलां हें केलां पूण कांय नवें सांव येवना तर आमची जिणी बदलूंक ना म्हण अर्थ मोगाचें न्हू तर आज सोम्याच्या रुपांतरपणाच्या ह्या घडितांत हांव न्हू आमच्या जिणयेंत नवें सांव हाडूंक आमी शिकया ह्या करेजमाच्या वेळार कितें पण नवें सांव म्हज्या जिणये म्हज्या कुटुंबांत म्हजें तें येवंक जाय पेल्या थंय न्ही म्हजें तें येवंक जाय हे घडी दोळे धांपया आमी कितें म्हज्या जिणयेंत बदलूंक जाय एक गजाल 10 नाका 5 नाकात एकच पुरो कितें बदलूंक जाय आनी हाका लागून हांवें कितें सॅक्रिफीस करूंक जाय कितें त्याग करूंक जाय कसले कश्ट हांवें फूट करूंक जाय त्या विशयांत आमी चिंतया आनी सोम्या लागीं कृपा मागया उबी रावन आमचो भावार्थता आमी विचारया सतमंता देवाक सर्पददारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यारे गर्भे सांबाळलो अंकवार मरियेंतान जल्मलो पांच पले ताका ताणें ताका क्रुसार चडलो तो मेलोन ताका आनी केपिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गा चडलो सर्पददारा देवाच्या उजवा बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूं येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पत्कांचे भक्साने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन देव आमचो बाप जिणी बदलूंक आनी नवें सांव आमच्या जिणयेंत हाडूंक आमकां उलो दिता अपराजीत असो काळ कृपेचो वेळ आमच्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक त्याच सर्गींच्या बापा लागीं आमची मागणी आमी आतां उबारुया आमची जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभे म्हणले बावर्ती कुटाम चलोवच्या आमच्या पापा साहेबाक बिस्पाक याजाकांक आनी सर धर्मीक भाव भयणीक तुज्या आशिर्वादांनी बरो तांणी परगडकचे मिसांव संवसारार रुपांतर हाडूंक तुज्या पवित्रात्म्याक सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां दिलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी सांडून निस्वार्थी मनान सेवा करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर संद्यांनी एकामेका माया मोगान जिवन आनी एकामेकाच्या गरजांक पावून शांती समाधानाचे कुटाम बांदून हाडूंक तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जिणे निराश जाल्ल्यांक आनी पिडेंत कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणीक तुजे कृपेन बरो आनी तांकां बुजावण लाबोवन तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां दैवी सकत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी ह्या प्राजीत काळार आत्मी संगतींत चड म्हत्व दिवंक आनी वायट सक्तेक लबदान अशें आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. आमच्या जिणेंत जायते कश्ट आसात, दूख आसा, खंत बेजाराय आसा. देवाची कुशी वयतर आमकां सोसून व्हरूंक बळ ह्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक कृपा तो सर्गींचो बाप आमकां फावो करून दी. हे आमी मागणे करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. ही कानिक बापा उड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही कानिक मोगाची कानिका संगी भेटयतांची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा सोरुका जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरचिनी आमची तुरपादीची येवच्या जिणे मोगाचे स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा सोरुका जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरचिनी आमची कृपादीची येवच्या जिणे मोगाची देणी सभार दिल्या आमकां मोगाळा बापा परगा आमी भेटयता भक्तीन आज तुका आशिर्वादां घाल तूं आमचेर हर एका दिसा जिणे सुपर बापा. म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या नख्या पवित्रेच्या आदावात सर्वस्फूर्त मानून घेवं. विश्वासी देवा तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून आब्राहामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो तसोच तुवें तुज्या पुरबायेच्या एकल्याच पुताक वाटोवंक नाय. बागार उतरां चिंतना वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मरणाक सोडून दिलोय. हो तुजो अपरीत मोग वळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता.
आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचोच जीव, जावं तुजे साकरेक आमचीं भुरगीं बाळां, जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बळ दी, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें. आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारा सांगाती प्रितुमेर थमान आसतना तुजी किर्ती आमी परगडतांव आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 dălbaranță să vezi portul. Sălcanii sunt sărbăla tuja vaibhava, un sergitu cace, un sergitu cace. Sergitu kaçı, o sergitu kaçı, servis porace navieta ta kaçı, o sergitu kaçı, o sergitu kaçı, o sergitu kaçı, un sergitu kaçı. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले स्कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान धीन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आणि
पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतेले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणो बरो सोदून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाचे माये संगती, भगेवून झुजती सपती, भगेवून धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सांगाता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराची भाग काढतेले आमची काकूट. देवाचे शेळिये संसाराची भाग काढतेले आमची काकूट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाळतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली
आमी सक्कड सुभागी सुम्या तुवें म्हजें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटे. तू धन्या ओ तू सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोस्तो सस्ती जिविताच्या खाणार आमकां तू धन्या होस तू सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता संसारांत ती सोबीत फुलां कशी भुलता आसून ती तुझ्या ओडतां सदां खेळटा मनशा ती मनशा प्राण सोडूच जाल्यार तांकां तूं सदां पोसता तूं धन्या पोस तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोस्तो सस्तीक जिविताच्या खाणार आमकां तूं धन्या पोस तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता परजेक तुझ्या इजिप्तांतले प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले अरण्यांत ती मोग मारतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवाले तूं धन्या पोस तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोस्तो सस्ती जिविताच्या खाणार आमकां तूं धन्या पोस तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता सुदेव लोकांक उड्या मासलें तुवें वाडले आस्तू आमकां तुजें स्मास रगत दिता आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा निराश्रीत भुरग्यांक तुज्या संगारी नाका तूं धन्या पोस तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोस तूं सस्तीक जिविताच्या खाणार आमकां तूं धन्या पोस तूं सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता प्रार्थुया
काकुळदारा बापा, तुझ्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलें, देखून आमी तुका धीन वाचतांव. ह्या अपस्नान आनी आमच्या काळजान बाळटा त्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाळूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांजूज एक मागणें. नमान सोडवंदराच्या राखण्या, भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या पती, देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे तबेन दिलो. मरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो, तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कुरपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी हर एका वायटांत तावन आमकां राख. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवी जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची मई, आमा पापयांगांतली विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बोदाळ बापा, तुका आमी अर्गां आनी होगळाप दिता. ह्या पवित्र तळांत तुवें आमकां सांगाता हाडल्या खातीर तूं सृश्टेचो रचणार आनी पोसणार. आमकां वावर करूंक आनी आमच्या वावराचो फळ जावन तुज्या बेसांवांनी भरून आमच्या पोटाक जेवण काणतून दिताय. आज आमच्या वावराचो फळ जावन हांगासर आसा केल्ल्या ह्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवेंच आमकां आत्मीक पोशण दिवन जेजूची तुज्या पुताची कूड दिलाय आनी ह्या उंड्या वरवीं आमच्या कुडीक तूं घटाय दी. आमकां बूक दी, आमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ आनी कोणाक जेवण ना, दिसपडतो ग्रास ना, आमच्या बऱ्या मनान आनी तुज्या आशिर्वादांनी तूं तांकांय तूं फावो कर. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.